सर पूजा नायकान स्टेटमेंट केला की एक मिनिस्टर आणि PWD एक ऑफिसर इनवॉल्व आसलो म्हणून हितून जॉब स्कॅमान आणि पैसे तिने दिवंक ना म्हणून अजून आणि तिने सांगला रिकवरी मुख्यमंत्र्यान क्रायम ब्रांची मार्फत त्याची चौकशी चालू केल्या आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्री योग्य निर्णय तेचेर घेतलो. जे कोण मंत्री हातूंत इनवॉल्व आसा, IAS ऑफिसर कोण इनवॉल्व आसा किंवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटांतले कोणीय जर इनवॉल्व आसा, हांव तर म्हणन की ते लोकां बरोबर खेळटा इनवॉल्व आसा जाल्यार. आसना कित्याक पुजा नायकाचेर म्हजो विश्वास ना. तिणें जे पयशे घेतल्या ते लोक ताजे वटल्यान पगारा लायला. सो तिका तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर कोणाची तरी नांवां घेवपाकूच जाय, कोणा तरी टार्गेट करपाकूच जाय. सो ती तशेंय करूं शकता. हो एक विशय जालो. दुसरो विशय जो हांवें म्हटला, जर खरेंच तातूंत कोण इनवॉल्व आसा, आवय बापूय आपल्या भुरग्याक कशें शिकयता हें म्हज्या मतदारसंघांत हांवें पळयलां. शेतांनी काम करून, लोकांच्या घरांनी काम करून, इंजिनियर तयार करप, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करप, 12वी जावन ITI धाडप, हें करता आसतना तांकां जिवनांत कितलो संघर्श जाता तें म्हणजे हांवें दोळ्यांनी पळयलां. आनी अशें जर कोणी तातूंत इनवॉल्व आसा तांकां योग्य सामकी कोर्टान वचून योग्य तांकां परमनंट सजा दिवपाक जाय की लोकांक हेचे फुडें धजपाक जायना कोणी की हें कितें करता. हांवें स्पश्टपणे सांगलां, हांव कोणाचेरूच ह्या वेळार क्रायम ब्रांचच्या हातान इन्वेस्टिगेशन करता. पोलिसूय जर सारकें इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार पोलीस करूं शकतले. कारण हांवें एक केस पळयली पोलिसेन फोंडेची, सारकी इन्वेस्टिगेशन करूं ना आनी पोलिसेन ती इन्वेस्टिगेशन करूं ना. योग्य वेळार तुमचे कडेन येता. फोंडेची म्हणजे जॉब स्कॅम जॉब स्कॅमाची. आनी हांवें ती पळयल्या स्वता आनी हांवें ते पेपर वाचल्या. ती संस्था म्हाका सामकी निगडीत आसा आनी तातूंत जो टिचर आशिल्लो तो सस्पेंड जालो. आनी ह्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयले नंतर, सारासर विचार केल्या नंतर ताका योग्य क्रायम ब्रांचीचें इन्वेस्टिगेशन जाल्या नंतर ताचेर योग्य भाश्य करप हेच योग्य अशें म्हाका दिसता. पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करना अशें दिसता. पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करूं ना अशें म्हाका त्या पेपरा वयल्यान दिसलें. ते पेपर हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयले आनी थंय म्हाका पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें जावना हें म्हाका दिसता. म्हणजे पुलिसाचेर प्रेशर आहा म्हणटा तुमी. हांव जर काय ना तुका नाका आशिल्ले प्रश्न तूं विचारता. तूं सितो फुडें मीठ खावपाक सोदता अशें खावं नाका. क्रायम ब्रांच कितें करता पण मिनिस्टर कॅन आसूं शकता. पळोवचें पडटलें म्हाका. तितलो हांव डीप वचून हांवें जे पेपर पळयले तातूंत जी एफिडेवीट हांव फायल केला ताजे वयल्यान हांवें हो निश्कर्श काडलो. टिचराचें हें घेतलां म्हणून सांगलें न्ही टिचर आर इनवॉल्व. म्हजे कडेन लॅटर आसा एका टिचरान पयशे घेतिल्ले. कितें टिचर्स आर इनवॉल्ड इन मेनी केसीस आनी टिचरांनी बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपा जाय. नाका थंय हें केल्लें आसा. आमच्या इस्कॉलांतलो एक टिचर इनवॉल्व आशिल्लो, ताका सस्पेंड केल्लो आमच्या इस्कॉलाक. आनी हें सर्वश्रूत आसा. हें कितें हांव उलोवपा आतां लागून न्ही, हें सर्वश्रूत आसा. पेपरार आयला. तुमी पयलीं ओपन केल्लें आसा. त्या खातीर ताचेर हांव चड भाश्य करना. क्रायम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करून मागीर हांव पण मिनिस्टर कॅन बी इन्वॉल्व जावं शकता अशें हांव सांगूं शकना ताचेर अशें कितें जालो तें.